12 नंबर कंप्लीट जाल्या आणि ती 12 मागीर हँडओवर टू म्युन्सिपालिटी दिल्या 14 म्युन्सिपालिटी दिल्या आणि ती पयलू कोण पळय आशिल्ले तांकां आमी सगळ्यांक कोणा वाऱ्यार उडोवना सगळ्यांक शॉपां दिल्या प्रत्येकाक जगपा दिला आणि उरलेली पळय आसा ती ऑक्शन जायनासतना उरल्या म्हणजे ती ऑक्शन बेगीन जावची अशें काही लोकांचे भंय आसा की हांगसर ती घेतली आमचे येतले हे तर ही शॉपां हांव सांगता तुका रात दीस चलतली आणि म्युन्सिपालिटीन प्रयत्न करपाचे इंजिनियरान प्रयत्न करचे चीफ ऑफिसरान आणि ही ऑक्शन करून लोकांनी वयलो हॉल जाल्यार दुसरो तो रेवन्यू येतलो आमकां म्युन्सिपालिटी ते डेव्हलपमेंटाक पयशे मेळपाक पूण हे ताका लागून उरलेले ते बेगीन जावचे आणि चड करून हांगा लोक सुसू करता हे पळय आजून धरून गाणं पळय हे सगळें ताका लागून हांगसर कोण तरी दवर वॉचमॅन दवर कितें करा ऑनरेबल MLA एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा रवी नाईक आमचे चेअरपर्सन आमचे डायरेक्टर DMA हांगा सगळे जाण इंजिनियर पूर्ण टीम DMA आनी सगळे करून आमी मुद्दामून आयिल्ले आमी ताका द फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस केल्लें की आज येता ती सगळी इन्स्ट्रक्शन्स आसा ती दिता म्हणून सो अकॉर्डिंग टू दॅट द फेज 1 आनी फेज 2 फेज 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो आसा थोडेशे 2 गजाली डिपेंड आसा एक म्हणजे ताका ऑक्युपन्सी दिवपाची उरलेली बिलियन की तेजेर ऑलरेडी दिता म्हटल्यार सो दॅट ताका म्युन्सिपालिटीन आतां 2 कामां करपाक जाय DMA आमचे टीम DMA एप्रुवल दितली मंडे आपयला मंडे DMA एप्रुवल दितली ताज्या उपरांत तेंच्यांनी 2 कामां एक तेजो मायनर रिपेर्स आनी मायनर मेंटेनन्स हाजो टेंडर ऑलरेडी तांकां काड म्हटला आनी अलॉटमेंट ऑफ द शॉप्स हेजो वेगळो टेंडर हो काड म्हटला दोनूय टेंडर आनी कामां कंप्लीट करून अलॉटमेंट आमच्या अंदाजा प्रमाणे 1.5 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या प्रमाणे सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलां सगळे जाण त्या प्रमाणे काम करतले फेज 2 ह्या बिल्डिंगेचो फेज 2 जो आसा इट इज अगेन अरावंड अप्रॉक्सिमेटली 1.5 crores तेजे इन्स्ट्रक्शन दिलां जे केन्ना तरी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर म्हयन्यान फेज 2चें काम जें आसा हें सुरू जातलें आमकां लोकल गव्हर्मेंट ताका आमी म्हणटा की म्युन्सिपालिटी जी आसा पळय ती स्ट्रॉंग जावपाक जाय तिजो रेवेन्यू तेणी लागीं करपाक जाय आनी ताज्या उपरांत डेवलपमेंट करपाक जाय उरता उरलो गोल्डन जुबलीच्या अंतर्गत तांच्यांनी घेतलेलो मार्केट कॉम्प्लेक्स तोय तांच्यांनी सांगला तो वयता आसतना आमी तोय पळयतले तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिली फोंड्याच्या बाबतींत तरी आमी खंयसरूच विकासा खातीर फाटीं ना हें गव्हर्मेंट जे प्रायर फॉर द डेवलपमेंट आनी हें इतकेंच न्ही आमी शहरी भागाचो डेवलपमेंट करता आसतना ग्रामीण विकासाचेरूय बी भर दितले हाज्या फुडें ग्रामीण भागांतूय बी मोठ्या प्रमाणात डेवलपमेंट करतले बट विशेश करून फोंडा कसो आमी म्हणटा की पणजे मडगांव म्हापशा उपरांत शहर म्हत्वाचें शहर खंयचें जाल्यार तें फोंडें शहर आनी फोंडें शहर तशें आमकां खूब लागचें ओके हांगा म्हणजे राजकारण न करता खंयसरूच फोंड्या शहराच्या विकासा खातीर सगळ्या पद्दतीचें सहकार्य जें आसा हें सरकारा कडल्यान मेळटलें म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन आपल्या मदलें राजकारण मातशें कमी करपाक जाय लोकल गव्हर्मेंटानूच राजकारण चड जाता आनी ताकाच लागून डेवलपमेंट सगळें उरता